12 वर्सां म्हणल्यार एक तप जालो. हायकोर्ट कोयराविल्याचेर बडी घेवन सरकार आनी पंचायती पालिकांच्या फाटल्यान लागला. आज मेरेन सरकाराक हो प्रश्न तडीक लावंक जमना. आज मेरेन कितल्योशोच अर्दी आनी एफिडेविटी दिवन जाल्यो. वलो आनी सुको कोयर वेगळो करूंक मटेरियल रिकवरी वेवस्था उबारची म्हण कांय म्हयन्या फाटीं कोर्टान पंचायतींक निर्देशूय दिल्ले. 191 पंचायतींतल्या एकूण 70 पंचायतींनी सुवातीच्या मान्यतायेक अजून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्जच केल्लो ना. ताचेर कोर्टाचे सणकले. प्रकरण हाताभायर गेल्ल्यान हायकोर्टान खर भुमिका घेतल्या ती अशी. कोर्टान पंचायत संचालकाक अर्ज काडल्या. कोयराविल्याची वेवस्था उबारपाचेर आडनदर करपी पंचायतीचेर कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. एकूण 70 पंचायतींचे सरपंच उपसरपंचांक नोटीसी धाडपाक सांगल्यात. पंचायत राज कायद्या खाला तांचेर कित्याक कारवाय करची न्हू हाचेर स्पश्टीकरण मागला. आसगांव, थिवी, मोर्जी, कळंगूट, सावड्डे, सान जुजे आरियाल, असोळणा, कुर्टी, खांडेपार आनी कुठ्ठाळी पंचायतीन कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान तांकां कोर्टाच्या अपमाना नोटीसी जारी केल्यात. केस 4 मार्चाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.